येवकार हांव जवाहर सुरवेगायचे हेडलायन्स. कमी स्टाफ, वाडलेत पेशंट, चिखली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर येयला ताण. गोंयांतल्यान कर्नाटक वचपी गाडयेक अपघात, सांकवाच्या रुखान आडायलो अनर्थ, नाजाल्यार गाडी पडपाची खोल देंगणात. पळयात काणकोणचो रिपोर्ट. केन्ना पावस केन्ना वत, शुक्रारा पळोवपाक मेळटलो सैम खेळ. कांय कडेन मेकळेपणान घालून घेतलो पावस, हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोण हायवेचेर खूब जाणांनी जीव वगडायला. आयजय गोंयांतल्यान कर्नाटका वचपी नुस्त्या गाडयेक अपघात जालो. रस्त्या कुशीक सांकवाचो रूख आसलो म्हणून गाडी झिरकोन उरली आनी अनर्थ टळ्ळो. सांकवाचो रूख नासलो जाल्यार गाडी 30 ते 40 मीटर खोल देंगणात वचून पडपाची. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्याच्या हायवेचेर जे अपघात जातात ते अजूनही सिलसिला चालूच आसात, कशेंच थांबसना. आयज स्पेशली गोंयांतल्यान जी कर्नाटकाक नुस्त्याची गाडी वचपाची ती दापट हांगासर एका टनाचेर सामकी रस्त्याच्या भायर गेली आनी सुदैवान म्हणटा तशें रस्त्या सायडीन हो जो एक सागवानाचो रूख आशिल्लो त्या रुखाक आपटल्यान ती उरली. जर तर हांगासर रूख नाशिल्लो जाल्यार ती गाडी जवळ जवळ सकल 30-40 मीटर दरीक भितर वचपाची आनी मोठो अनर्थ जावपाचो. हो अपघात जावपा फाटल्यान कारण इतलेंच की ह्या ज्या टनाचेर जेन्ना एक मोठो ट्रक येतालो आनी एक 2 व्हिलर त्या ट्रकाक ओवरटेक करताली आनी त्या वेळाचेर हो फुडल्यान येतालो आनी त्या एक 2 व्हिलराक सेफ करपा खातीर ताणें आपली गाडी सायडीन घेतली आनी त्या नादाक हो मोठो अपघात जालो. हो इतलो मोठो अपघात जालो की हांगासर सायन बोर्ड आशिल्लो, ती गाडी सायन बोर्डाक आपटली आनी ताजे उपरांत ती गाडी घुंवले उपरांत ह्या रुखाक आपटली. जर तर सुदैवान ही गाडी रुखाक आपटली नासताली आनी जर सकल गेल्ली आसतली जाल्यार जवळ जवळ 30 ते 40 मीटर सकल दरीक ती गाडी पडटा आशिल्ली आनी एक मोठो अनर्थ जाता आशिल्लो. फुडल्या जोडप्याक साल्वार करपा खातीर आपणे गाडी रस्त्या भायर घेतली अशें गाडयेच्या ड्रायव्हरान सांगले. तू खंयच्यान खंय येतालो आतां? हांव ओल्ड गोवा गेल्लो काल रात्रीन. हां नुस्त्या घेवन खाली करून येते आसलो. ओके. हांगा कितें जालें नेमकें? नेमके म्हळ्यार गाडी ओवरटेक करताले, बायक आयले मदींत. त्यामुळे तांकां चुकोवसाठी गाडी सायडान घेवं लागली. बॅलन्स चुकले ताका लागून गाडी सायडान आसा. हां म्हणजे दुसऱ्या जोडप्याक जाग्यार घालपा खातीर तुमी? हय. GOA365 खातीर देविदास गांवकार, नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. सध्याचे चिखली उपजिल्हा हॉस्पिटल मुळावे सुविधा दिवपाक कमी पडला. ओपीडीत सुद्धा 350 परस चड लोक उपचाराक येतात. त्या मानान स्टाफ कमी आसा. त्याचो भलायकी सेवेचेर परिणाम जाला. मुरगांव, वास्को, दाबोळी आणि कुठ्ठाळी ह्या 4 मतदारसंघांचो आस्पाव असलेल्या मुरगांवां हें हॉस्पिटल आसा. मुरमुगांव तालुका खातीर बांदलेलें चिकालीम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आयज खंय तरी ओवरबर्डन दिसपाक लागलेलें आसा. हें हॉस्पिटल जें बांदलेलें हे खंय तरी सांगलेलें की 24/7 लोकांचे सेवेक आसतलें. पूण सद्याच्या परिस्थितीन हांगा जे डॉक्टर्स आसा हे खंय तरी ओवरबर्डन जाल्ले आसा. कित्याक की हांगा ओपीडी येतात अरावंड 350 ते 300 लोक. त्या भायर जे बाकीचे पेशंट्स जे ब्लड टेस्ट आनी हांगाय गर्दी भरलेली आसता. मुरमुगांव तालुक्यान 4 कॉन्स्टिट्युन्सी आनी ह्या 4 कॉन्स्टिट्युन्सीक हँडल करपाक सद्या हे ओवरबर्डन जाल्ले आसा. आनी जशेंच हांगा एम्ब्युलन्सी जाय त्योय खंय तरी बंद पडलेल्यो आसा. तशेंच हांगा जो डॉक्टर आनी बाकीचो स्टाफ नर्सी हे खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा. दुसरें म्हणटा तें हांगा जेन्ना ओपीडी जाल्या उपरांत सांजचे जेन्ना लोकांक येवपाक जाय, रातचे येतात जेन्ना कोणूय आपली चॅक करपाक, तेन्ना खंय तरी कॅज्युअलिटीन एमर्जन्सी केसीस घेतात. पूण बाकीच्यो जे जोर येयलो जावं आनी कितें बारीक येयलें जाल्यार तांकां खंय तरी प्रायवेटाक धाडचें पडटा. कित्याक की हांगा एमर्जन्सी हँडल करपाकूच तांकां व्हेरी टफ जाता अशें कळोन येयल्लें आसा. हांगासले डॉक्टर तशेंच हांगासले लोकल मनशांनी मागला की हांगा जे डॉक्टर
डॉक्टराची सेवा हा ही खंय तरी वाडोवची, डॉक्टर दिवचे, नर्स दिवच्यो आनी बाकीचो जो स्टाफ जो आहा हांगा दिवचो, जेणे करून जी हे तालुका ही एक पोर्ट टावन सिटी आसा, हांगा एअरपोर्ट हा, पोर्ट हा, रेल्वेज आहा आनी तशेंच जे मेजर जे नेवीचे आनी बाकीचे हांगा इन्स्टॉलेशन्स आहात त्याच्या खातीर हांगा मेजर हांगा डॉक्टर आनी बाकीची फॅसिलिटी वाडोवपाची गरज आसा आनी ह्याच खातीर हांगा डॉक्टरान एक लेटरूय बरयल्लें आसा हेल्थ डिपार्टमेंटाक की खंय तरी हांकां हे स्टाफ बेगीन दिले जाल्यार बरे तरेन सोय जावं शकता. चिखली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो भलायकी अधिकारी दोतोर अनिल उमरसकारानूय नेमक्यो अडचणी सांगल्यो. पळयात. त्या उपरांत व्हायरल केसीस खूप वाडलेले आसा. सो ज्वराच्यो केसीस आमचे कडेन आतां जे पयलीं 200 आसताले ते 350 तेंचो आंकडो पावता पर डे. सो त्या खातीर सगळ्यात पयलीं लायनी दिसता आनी मोर आमचे स्ट्रेंथ आसा, स्टाफ स्ट्रेंथ आसा तो सेम आसा म्हणून ते मातशे लायनी वाडलेले कशें दिसता. डॉक्टर्स कित्याक पळयलां की आमी डॉक्टर्स हांगा चड म्हणजे कमी स्ट्रेंथ अशी दिसून येयल्या आनी हेच्या खातीर लोकांक त्रास जाता. तुमी वेदर तुमी कितें अशें बरयलां बीन? हय, आमी DHSाक सांगलां की आमकां सुबेज मेडिकल ऑफिसर दिवचे जेणे करून आमकां थंय हांगा 2 बसता थंय 3 तरी OPD घालूंक मेळटले. कॅज्युअलिटीन आमकां 2 दोतोर घेवपाक बसचें पडटलें. सो लेट्स सी म्हणजे कशें तरेन तुमी वॉर्डान हँडल करता? बिकॉज इतके OPD 300 वयर OPD आसता आनी कशें तरेन हँडल करता? हय, एक दोतोर आमचो वॉर्डान आसतातोच. सो दॅट आमी थोडे म्हणजे पेशंट आसा तांकां मॉनिटर करपाक जाय आनी एडमिशनाची गरज आसा ते हांगा एडमीट केल्ले आसता आनी तांची काळजी घेवपाक खातीर एक डॉक्टर आमी थंयच लायिल्लो आसा वॉर्डान. सो तांची काळजी घेता. कशें तरेन हँडल करता जेन्ना इमर्जन्सी आसता तेन्ना पेशंट येता प्लस जे नॉर्मल चेकअप करपाक येता. सो अशा तरेन तुमी कशें हँडल करता? बिकॉज तुमचे कडेन स्ट्रेंथ कमी आहा. थंय मातशें लोकांचे हांगा मातशें रावचें पडटा थोड्यांक, कित्याक दोतोरांची जो एक्झिस्टींग स्ट्रेंथ आहा आतां लोड वाडल्या प्रमाणे ते एकदम सगळें क्लियर करूं शकना. ती मातशें खंय तरी तेंची गैरसोय जाता. सो आय एम होपफूल दॅट वेन वी गेट मोर डॉक्टर्स इट विल बी सॉर्टेड आउट. दिसाक कितकी OPD येता आनी अशी? सध्या तरी 300 ते 350 ऑन एन एवरेज OPD जाता. फक्त स्टाफ वाडपाची गरज आसा. स्टाफ मातशें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव प्रनिवकर पळया फुडल्यो खबरो. मडगावच्या सोनसडो कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाक अचानक उजो लागलो. बिरेस्तारा सकाळी सुमार 7:30 वरांचेर ही घडणूक घडली. काही दिसां आदी असोच उजो लागलेलो. गरमेक लागून केमिकल रिएक्शन जावन ही घडणूक घडटा अशें सांगतात. उजो पालोवपाक 2 फायर ब्रिगेडी वापरच्यो पडल्यो. पळयात संदीप तुयेंकाराचो रिपोर्ट. आज सकाळी 7:30 हांगा सोनसडो गागबेज ट्रिटमेंट प्लांटा भितर जी गागबेज जे ट्रिटमेंट करता थंय जंय गागबेज सांठोवन दवरलेले आसा ते गागबेजीक पोंच्यान उजो पेटिल्लो आसा. तेंचें म्हणणें आसा की हांगा उजो तें गरमेन तापोवन आनी पोंदा कॅमिकल रिएक्शन जावन उजो पेट्टा म्हणून. आतां मेरेन हांगासर 2 फायर ब्रिगेड येयल्ले आसा आनी उजो पालोवपाचें काम चालू आसा. अशेंच हांगा कितलेच दीस जाले फाटल्या दिसांनी अशेंच हांगा उजो पेट्टा आनी ह्यो कित्याक उजो पेट्टा हेजें कारण सोदपाक जाय आनी हाजेर कितें तरी उपाय करपाक जाय. कितल्यांक कॉल येयलो तेव्हा? 8:02 कॉल दिल्ली आमकां कंट्रोल रूम मडगांव. सो इमिजिएटली आमी गाडी धाडल्या बावजोर धाडल्या हा सर. आतां आमी दुसरो टर्नआउट करूंक लायला कित्याक ती आतां तेंचें मशीन जाय तें हें करपाक सफल करपाक जाय तें वयर काडून ते शिवाय तेका भितर सावन आसता न्ही भितर गॅस मिटींग गॅस ती भितर सावन आसता. सो तितली पास आजून फ्लेमूय काडटा आसतना परतून फ्लेम काडपाक शकता कित्याक हीट जाल्ली आहा तेका ऑलरेडी. सो तो हीट जावन तो फ्लेम भितरले वच पेट्टा तो. सो धुंवर येवपाक वयर आजून फ्लेमूय येवना तरी आसता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आधीच दुकळ तेतून 13वो म्हयनो अशी एक म्हण आसा. केरी पेडण्या ढकल गाडयेवरी फुडें चल्लेलो प्रकल्प हे म्हणीची याद करून दिता. दर्यावेळेवेलो हो एंटी सी इरोजन प्रकल्प वट्ट 17 कोटींचो. 5 गार्डनां,
सोबितीकरण, लोकांक मार्ग, उदक आडोवपाची तरतूद अशें सगळें कितें तेतून आसा अशें मांद्रेच्या आमदारान सांगलें. पूण तेच्या आदीं नियोजन केलां काय कितें हो प्रश्न केरकारांक सतावपाक लागला. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट. हांव आतां ज्या जाग्यार आसा तो हो केरीचो बीच आनी एक काळ असो आसलेलो की ह्या जो बिचार हे जे सी इरोजन जाता, सँड इरोजन जाता, ताका लागून जे हे क्यूब्स घातलेले आसा पळय ते कित्या खातीर तर हे उदक आहा ते गांवांत वयताले आनी तेच्या खातीर हे घातलेले. आतां हे कितें केलां हेंच्यांनी की तेन्ना हे इतल्या मेरेन घातलां आनी फुडें घालूंक ना. ताका लागून कितें जालें, उदक हांगाच आडवता फुडें सगळे गांवांत वयता. परिस्थिती आसा की तेन्ना म्हाज्या फाटल्यान जे आतां हे लोक उबे रावला ते आजोबा गार्डन म्हूण केल्लेले. आतां सरकारान कितलेशेच कोटी मोडलेले हांगा आनी WRD मिनिस्टर तेन्ना दयानंद मांद्रेकर आनी CM पार्सेकर सर आसलेले तेन्ना हे गार्डन बी केल्लेले. पूण हे गार्डन तितले तेंच्या पुरतीच उरले आनी ते गेल्या उपरांत हे गार्डनय गेले. कारण आतां आमकां अशें कळ्ळां की तेचे मेंटेनन्स आहा तो मेंटेनन्स करपाक खंय प्रोविजन कांयच नासलेलें. आनी आतां जीत आरोलकर जो MLA मांद्रे आसा त्यांनी आतां परत सांगलेलें आसा की हांगासर आतां 5 गार्डनां जातलीं. आतां प्रश्न येता तो मेंटेनन्स कोण करतलो काय आदी केल्ले तशेंच जालें. पळय आतां ही 5 गार्डनां मार्च पर्यंत कंप्लीट जातली. पण शेक ओनरांचो प्रॉब्लम आसा की मे बी आनी 2 म्हयने लेटय जावं शकता आनी तेंच्यांनी आपली भंय उक्तायल्लो आसा की हे जर हांगा रिटेनिंग वॉल जाले जाल्यार हो बीच वयतलो. आनी खरें आसा बीच जर सांबाळपाक जाय जाल्यार ही रिटेनिंग वॉल घालून फायदो ना. आतां कशें कितें टॅकल करता हे पळोवपाक जाय. आमचो प्रॉब्लम असो आहा की आतां ज्या जाग्यार हे टेट्रापोर्ट घातल्या थंय आतां शेक घेतले. सेम सिच्युएशन टेट्रापोर्ट जाल्यार आमचें फावंडेशन जाय न्हू शेक घालपाक ते उरचें ना. ते शेक कशें घालपाचें हो प्रॉब्लम आहा. आमी गव्हर्मेंटाक पयशे भरतले मागीर शेक काम थंय चालू जालें जाल्यार आमकां कितें तरी गव्हर्मेंटान हेल्प करपाची. आतां आमदारान कितें आमदारान सांगलां की आमी हे करता सॉल्व करता म्हणून. हांगासर आयज ट्रान्सफॉर्मराचो इनॉग्रेशन केल्लें आसा. टोटल कॉस्ट तेची 10,85,000 आनी खूब तेंप जालो स्थानिकांचे हे पंचायतीचे डिमांड आसलो, रिक्वेस्ट आसलो की हांगासर ट्रान्सफॉर्मर बेगीन घालचो. ताका लागून आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बऱ्यापैकी काम करून हो ट्रान्सफॉर्मर आतांच आमी जो स्ट्रीट लायट पारशे मांद्रे रोडार केला तो तेचो कॉस्ट 12,10,000 आहलो. सो दोनूय हे शॉर्ट टायमाचेर डिपार्टमेंटान बेगिनात केल्या बद्दल तेचे धन्यवाद दिता. मांद्रे सबस्टेशन फाटल्या म्हयन्यान जावपाचें आसलें, कितें जालें? मांद्रे सबस्टेशन ऑलरेडी तेजें ब्युटिफिकेशन आनी थोडेशें काम उरलां. सो बाय नेक्स्ट मंथ ते कंप्लीट जाता तेजें एश्युरन्सूय घेतला आनी सायड बाय सायड आमी तेंचे कडल्यान टायम टू टायम इन्स्पेक्शनूय करतात आनी डिटेल्सूय घेतात. सो नेक्स्ट मंथ मेरेन ते स्टार्ट जातले. चवथी पयली 17 कोटीचो प्रकल्प हांगा जावपाचो आसा. पूण तो सुरू जावचे आदीं थळाव्यांच्यो समस्या जाग्यार पडपाक जाय. राखणे वणत, शेकवाल्यांचो अडचणी, लोकांक जाय आशिल्ल्यो वाटो अशे प्रश्न आसात. हांगचे ब्युटिफिकेशन जावपाचे आसा. 5 गार्डनां येतात. एकूण प्रकल्पाची आनी चलिल्ले तयारीची जीत आरोलकारान म्हायती दिली. आमी केरी जे आमी NTC इरोजन प्रोजेक्ट जो आहा जो 17 कोटीचो लास्ट टायम आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आनी सुरवातूय केले. ते आमचे टेट्रापॉट्स तेंच्यांनी इन्सुले महाराष्ट्रांत थंयसर मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट केलां करपाक आनी आतां हाडून तेंच्यांनी हांगासर कामूय सुरवात केल्ली आहा. आतां इशू आहलो शेतकारांचो. सो ते काम करतना शेतकारांक तेंचो बिझनस ना हार्म जाता, तांकां ना त्रास जाता तो कसो वाचोवप तेचेर इशू आहलो. तो प्रॉब्लम जालो. परत एक्सेस तांकां सगळें घेवपाक स्टेप्स करपाक जाय ते तांकां जाय तशे स्टेप्स करून डिपार्टमेंटान दिता म्हटलां. मेजर दुसरे इशू आहा तो हांगासर हे जाल्या उपरांत एंटायर प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत जो ब्युटिफिकेशन पार्ट आहा गार्डनाचो तो 5 गार्डनां धाकटी आमी हे हांगासर घेतल्या. 5ूय डिफरंट एज कॅटेगरी घेतल्या. सो एक सिनियर सिटीजनांक बसपा खातीर, एक यंगस्टरांक ओपन एअर जिम, परत धाकट्या भुरग्यांक खेळपा खातीर एक तेंचे पार्क कशे बारीकशे. सो 5 भाशेचे डिफरंट हेतून आमी गार्डन्स घेतलेले आहात. सो ते प्लॅन आउट स्टार्ट केला. आमी पर्सनल आमचो कन्सल्टंट घातला जो प्लॅन आमकां रेडी करून दितलो. स्थानीक पंचायत
आनी स्थानीक नागरीक सगळे आमचे नागरीक आहात एरी गांवचे तांकां घेवन गार्डनाचेर कितें परत करेक्शन करपाक जाय कितें आनीक तांकां इनपुट्स तेंचे आहात ते इम्प्लिमेंट करून तो गार्डनाचें प्लॅनिंग आमी सुरवात करता. आता टोटल कितलो खर्च जाला? टोटल 17 crores हेचो टोटल कॉस्ट इन्क्लुडींग आमी तेतूनच गार्डनूय तेतून इन्क्लूड करतले. सो कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी सांगला आमी जो 17 कोटीन हे गार्डनूय आमकां हांगासर हे 5 जाय म्हणून. ऑलरेडी आमी तांकां फायली मूव केला तेंच्यांनी. सो डेली वेजीस स्टाफ हांगासर स्थानिकूच कोणाक 2 जाणांक हांगासर काम मेळटलें आनी ते हांगासर मेंटेनन्स म्हणटा ते तेंच्या WNDर डेली वेजीचेर काम करता. सो फुडें जेन्ना हे गार्डन रेडी जातलें मेंटेनन्स हे आमी प्रोविजन घेतलेलें आहा गेल्ल्या. केन्ना कंप्लीट जातलें काम? मार्च 31 पूण मार्च 31 पूण आमी आनीक 2-3 म्हयने धरयात फुडें कित्याक शेतकारांचो तेंचो बिझनस आहा तेंकांय मातशें सेफ करचें पडटलें. सो 1-2 म्हयने मार्च 31 ताका डेड पॉयंट दिला पूण 1-2 म्हयने फुडें फाटीं जावं शकता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. परत घेऊया एक व्यावसायिक विसव. परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कुट्टरी जिमखाना आणि नावेली विलेजर्स युनियनामदी निकतीच फुटबॉल सर्त झाली. 1-0 असे गोल करून कुट्टरी जैतिवंत झाली. युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलीन सर्त घडोवन हाडली. सेंट जॉन द बाप्तिस्ट दांडो खेळा मेळार जाल्ली ही सर्त बरीच रंगली. कुट्टरी पंगडान 16व्या सुपर सॉकर सर्तीचे सेमी फायनलीत सुवात मेळयल्या. मॅचीचो एकलोच गोल मार्कस फर्नांडिसान 20व्या मिनटार केलो आणि कुडतरीक फुडाकार दिलो. पहिल्या अर्धाचे निमाणे कडेन कुडतरी पंगडान 1-0 असो आविष्कार घडयलो. दुसऱ्या अर्धात नावेली पंगडान गोल करपाचे खर यत्न केले. तरी कीपर फ्लायट हिलारियोच्या फुडारपणाखाला कुडतरीच्या संरक्षणाक तांकां आडोवन दवरले. नावेलीचे आक्रमक यत्न निर्फळ जाले. निमाण्या 10 मिनिटांच्या खेळात कुडतरीचो संयम अखंड उरलो. मार्कस फर्नांडिसाक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. पळयात रोमांचक डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी मनीषा जाधव. शुक्रारा मदीं पावस मदीं वत असो खेळ पळोवपाक मेळटलो. सादुरतायेची शिटकावणी नासली तरी कांय कडेन घसघशीत पावस पडो येता. हवामान विभागाचो अदमास. कुपांनी भरिल्ले मळब मदींच घसघसून पडपी पावसाक लागून गोंयकारांची जीण विस्कळीत जाली. सप्तकाचे निमणे कडेन वले हवामान अनुभवपाक मेळटले. फुडले 5 दीस मध्यम पावस आसतलो हवामान विभागान अदमास उक्तायला. शुक्रारा तापमान 30 आनी 24 चे मजगती आसतलो. फुडल्या 5 दिसां खातीर बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. 30 तारखे मेरेन पावसाचो शितोडो. फुडल्या 5 दिसां खातीर विशेष सुचोवणी ना. शुक्रारा मळबात कुपा धाडटली. शुक्रारचे तापमान 30 आनी 24 डिग्री सेल्सियस मजगती. बोटधन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.